नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमचे येवकार. सद्याक हो शो सगळो साश्टीचेर आसता, पण आज आमी आमचे भितर आपयला तो म्हणटा तो अर्दो साश्टीकार अर्दो पेडणेकार असो आमचो बाबू आसगांवकार. बाबू येवकार तुका. बाबू तूं सद्याक हातूंत भितर न्यूजाक आसा, तो म्हणजे पळय तुवें एक हें केलां की आपूण परत पेडण्याक उबो रावतलो, कॉन्टेस्ट करतलो म्हण. तुवें केल्लो त्या वटेच्यान चर्चिलूय म्हणटा आपूण बाणावले उबो रावतलो म्हणटा, त्या वटेच्यान आमगेलो पालसेकार म्हणटा आपूण मांद्र्याक उबो रावतलो. म्हाका सांग कितें वारें चेंज जावपाक लागला, कितें जालां? 2 वर्सां उरल्या तरी आसतात तुमी आतां? ना, एक पयलीं म्हणटा सुवातेर की हांव मडगांव जल्मला. हय. काम हांवें पेडणे केलां, कर्मभुमी म्हाजी पेडणे. हय. हांव मडगांवांतल्यान वयर सरलो. हय. ल्हानपणा पासून म्हणटा तें बाबू नायक म्हाजो गुरू. हय. तेजे वयल्यान म्हाका काम करपाची एक संदी मेळ्ळी, ती हांवें दाखोवन दिली मडगांवा भितर. मडगांव बाबू तुका केन्ना साकून वळखता? तुकाय खबर आसतलो. तूं सामको बाबू नायकाचो कार्यकर्तो, थंयच्यान मागीर नगरसेवक जालो, मागीर उपनगराध्यक्ष जालो, मागीर आमदार जालो, मागीर मंत्री जालो, मागीर डेप्युटी सीएम जालो. हो सगळो प्रवास आहे. बरोबर आहे, पण हांव नगरसेवक जावचे पयलीं म्हाजें काम. हय, सांगता. हय. हांवें पयलीं हरिजन कल्याण संघटना केली. त्या लोकांक जमनी मेळून दिल्यो. सेरावली असल्या गांवांत जमनी मेळून दिल्यो, दवल्ली असल्या गांवांत जमनी मेळून दिल्यो. मागीर तांकां कितें कितें तांकां इस्टुमेन लागतात आमच्या समाजाच्या लोकांक ते मेळून दिले. म्हाजें इतलेंच पयलीं पासून हें आसलेलें की लोक म्हाजे बरोबर कित्याक येतले, की लोकांक हांवें काम केल्यार लोक म्हाजे बरोबर आसतले, हें म्हाजें धोरण आसलेलें. की काम करपाचें म्हाजी पद्दतच तशी आसलेली, काम करून दिवप. आनी ती हांवें चॅलेंज पत्करलेली. हांवें मागीर तुजे तेजे नंतर झोपडपट्टी जी जाली आमच्या कोकण रेल्वेची, कोकण रेल्वेन तें काडपाचें ठरयलें. हांवें तेजे बद्दल आंदोलन केलें. हांवें तांकां सगळ्यांक घरां मेळून दिली. हांव तेन्ना रिपोर्टर. तेन्ना तूं रिपोर्टर, कळ्ळें तुका. मडगांवकर अगेन्स्ट आसलेलो, कारण गाड्यांक बाबू जमीन मेळून दिता म्हणून. पण हांवें ती पर्वा करूं ना. हांव बारीक लोकांतलो मनीस, बारीक समाजांतलो मनीस. हांवें कितें तरी हातीन घेतल्यार तें करून दाखोवपाची म्हाजे कडेन ताकद आसली, आनी तें हांवें केली. त्या धोरणांतल्यान बाबू तुका फकत एक याद कर दिता. तेन्ना एक हांव तेन्ना हें करतालो, कितें आमचें रिपोर्टींग करतालो, आनी त्या सगळे त्याच मोहिमेचेर एक प्रतिक्रिया घेतालो. तेन्ना बाबू नायकान, तेन्ना बाबू नायक आमदार आमचो मडगांवचो, बाबू नायकान म्हाका एक प्रतिक्रिया दिली की बाबू असल्या म्हळ्यार तूं बाबू असल्या मनशाक, आपणे कसलो नाशिल्ल्या मनशाक हें आतां असलें हें चालू आसा ताजे सकल तुजी प्रतिक्रिया आशिल्ली. तूं म्हणपाक आपूण जो कितें आसा तो फकत बाबू नायकान आपल्याक तयार केला. कारण तेन्ना तो हजारो बाबा तेन्ना साकून हर एक पॉलिटिशियन जे आसात पळय, कोणी जावं तो बाबू नायक आसून दी नाजाल्यार आतांचे व्हडले कोणी आसून दी, ज्याच्या फाटल्यान लोक आसा पळय तो पॉलिटिशियन ताका घट धरता. आनी हांवें लोक मेळोवपाचें म्हाज्या कडेन जाता तितली ताकद आसलेली. झोपडपट्टीचे लोक म्हाजे बरोबर रावले. तशेंच हांवें हरिजन कल्याण संघटना करून जो शेड्यूल कास्ट लोक आसलो तो म्हाजे बरोबर रावलो. तशेंच त्या प्रमाणे हांव मुखार सरलो. हांवें रस्त्यार जे वेंडर्स बसतात तांकां काडपाची मोहीम आसलेली, ती हांवें स्टॉप केली आनी तांकां काडून तांकां जाय तशें काडून गव्हर्मेंटाक हांवें सपोर्ट केलो आनी तांकां रिहॅबिलिटेशन दिलें. गांधी मार्केट तयार केलें. कमीत कमी 1000 लोक आसता थंय पोट भरतात. ही सगळे लोक म्हणटे पर्सनल हांवें काम केलां. खंयच्या पॉलिटिशियना फाटल्यान न्ही, हांव सांगता थंय ते लोक म्हूण पॉलिटिशियन म्हाका लागीं धरताले. पॉलिटिशियनाचोय फायदो आसलेलो म्हाजे कडल्यान, आनी तेज्या खातीर हांव मुखार सरलो. हांव म्हाजें धोरण इतलें आसलेलें की एक रस्त्या वयल्या मनशाचें सुद्दां हांवें काम केल्यार तो म्हाजे बरोबर आसतलो, उठ म्हणल्यार उठतलो. म्हणून आज पासून हांव एक सिटी मारिताले 1000 लोक उबे जातात. कित्या खातीर? कामा खातीर. आनी हें काम हांवें तेंचें पर्सनल केलां, रात दीस एक करून. त्या धोरणाचेर म्हाका दारगळ उबो रावपाची संदी मेळ्ळी. आनी दारगळ हांव तेन्ना म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर, परत लोकांची कामां केली, परत आनीक फावटी कावन्सिलर जालो, वायस प्रेसिडेंट जालो थंयचे, आनी लोकांची कामां केली. त्या धोरणाचेर म्हाका थंय दारगळ मतदारसंघान म्हाका पयलें प्रपोजल आयलो की तूं बाबू दारगळ आमकां जाव. आनी काँग्रेसीन म्हाका तेन्ना टिकेट दिली. हांव दारगळ गेलो. हांवें दारगळ पयलीं म्हाजी स्पीच म्हणटी कितें आहा की लोकांक हांवें सांगलें की तुमी म्हाका निवडून दिया आनी तुमी म्हाजें काम पळया. हांव तुमकां हें करतलो तें करतलो म्हणून हांव सांगपा येवना. हांवें केलां काम मडगांव तेस आनी सावथान लोक जाणात.
आणि म्हणून हांगा आयिल्लो आनी हांगा तुमी पयलीं म्हाजें काम पळयात म्हाका निवडून दियात म्हाका काम पळयात आनी मागीर म्हाज्या फाटल्यान राव. लोकांनी आयकलें, लोकांनी म्हाका तेंको दिलो, लोकांनी निवडून हाडलो. बाबू तेन्ना तुजो धारगळ मतदारसंघ कसो आशिल्लो, कितें तेन्नाची धारगळची परिस्थिती जी आसलेली ती एकदम गंभीर आसलेली. लोक डेव्हलपमेंटाक मतां दिनासलो थंय. लोक पार्टीक मतां दिताले, शिवून दिसलो की मतां मारली. त्या मागीर मत तें फुकट वचून दी, कितें जावन दी, डेव्हलपमेंट नसून दी, अशी स्थिती आसलेली. आनी हांव सालसेतीन पळयतालो की आमदार जे आसलेले ते संडासा पर्यंत सुद्दां फुटपाथ करून मेकळे जाताले, इतलो पयसो थंय घालताले. आनी धारगळ भितर कांयच ना, रस्ते वचून आशिल्ले, उदक ना, रस्ते ना, लायट ना. ही परिस्थिती लोकांची. लोकांक शाळेन वयतलो, एज्युकेशन घेतलो जाल्यार ट्रान्सपोर्ट ना, अशी परिस्थिती. ह्या परिस्थितीचेर म्हाका थंय संदी मेळ्ळी आमदार जावपाची. आमदार जावपाची संदी मेळ्ळे उपरांत हांवें तो मतदारसंघ पळयलो सारको. देवा म्हटलें हो समज हांवें सक्सेस करीत जाल्यार म्हाका लोक केन्नाय सरचे ना. हांवें डेव्हलप करपाक जाय, हांगा लोकांची ज्यो मागणी आहा त्यो पूर्ण करपाक जाय. आनी म्हाका ती संदी मेळ्ळी. त्या संदीचेर हांवें म्हटलें पार्टी म्हणून मुखार वचपाचो ना, डेव्हलपमेंट म्हणून घेवन मुखार वचपाचो, पावर घेवपाची, डेव्हलपमेंट करपाचो. हांव पयलो आमदार, म्हाका चॅरमॅन केलो टुरिजमाचो. डेव्हलपमेंट फुडें वचना जालो. म्हाका संदी मेळ्ळी गव्हर्मेंट करपाची. बीजेपी जॉयन जालो. थंय म्हाका याद आहा पयले दीस हांगा दवरली मिटींग, तुवें काँग्रेसीच्या स्टेजीचेर उबे रावन भाशण केलां, दुसरे दीस बीजेपी गेलो तूं. आनी हांवें ठरयलें की मंत्रीपद घेवन फुकट घालोवपाचें ना. आजचे आज काम करपाचें, फाल्यां न्ही, आज आतां, अशें धोरण हांवें दवरलें. कारण म्हाका डेव्हलपमेंट खूब करपाचो आसलेलो त्या मतदारसंघात. उदकच पावना घरांत, लायट पावना, रस्ते पावना, फुटपाथ पावना, कांयच ना, झिरो. तेन्ना हांवें मिनिस्ट्री पद घेतलें आनी त्या दिसा पासून, कारण म्हाकाय कितें जाल्लें फास्ट काम करपाक. कारण तेन्ना गव्हर्मेंट डाम करप पडटालें. 2-3 म्हयन्यान केन्ना वसीत तें सांगपाक आसलें, म्हाका 3 म्हयन्या भितर जाता तितलें कामां करपाक जाय. ताजे पयलीं टमाक एक टमाक भितर 5 गव्हर्मेंट आयली. हय, एक टमाक भितर सारकें. आनी त्या वयल्यान हांवें जें कामां स्टार्ट केलीं, उदका खातीर बायलां सगळीं घागर मोर्चा व्हरतालीं. उदक ना, पयलो चांदेल प्रोजेक्ट हाडलो उदकाचो. चांदेल प्रोजेक्ट हाडलोच म्हणून जायना, अख्ख्या मतदारसंघान पायपलायन पावपाक जाय. पयलीं ती पायपलायन पावयली, सेंट्रलांतल्यान पयशे घेतले, 20 पॉयंट्स प्रोग्रामाचे, आनी अख्ख्या मतदारसंघान पायपलायन पावयली. पायपलायन पावयली जाल्यार नळ दिवपा नाका न्ही. नळ दिवपाचे पयलीं हांवें तांकां सगळ्यांक पब्लीक टॅप दिले, सगळ्यांक, हर एक वाड्यार, हर एक गांवांत. आनी हर एक घरा भितर टॅप पावयतना मागीर पब्लीक नळ हांवें काडपाचें चालू केलें. आनी हर एक घरा भितर नळ. मागीर संडास स्कीम आतां आयली आसतली टॉयलेटाची, मोदी वयल्यान हांवें पयलीं केल्ली. फुकट टॉयलेट, फुकट नळ, हे 2 स्किमी हांवें केल्यो अश्यो की लोकांक सगळी कडेन. मागीर रस्ते, कनेक्टींग रोड सगळी कडेन, जे गांवांनी, म्हणजे म्हाका टायम लागलो, 2-3 टर्म गेले तेजे भितर, पण सगळी कडेन म्हणजे एक्वायर करून म्हाका जमनी घेवपा पडटाल्यो आनी तें काम करपा पडटालें. पण असो एक रस्तो हांवें सोडूना जंय जावना म्हणून सांगपाक लोकांनी. लोक बोट दाखयत थंय काम, ही म्हाज्या कडेन एक चॅलेंज आसली आनी तें हांवें करून दाखयलें. थंय हांवें खंयचेंच हें सोडूना काम करपाचें, आनी तें आज दीस पडटा. म्हाका जाय आसलेलें, आनी आज लोकांनी म्हाका थंय, तूं जाणा पयलीं हांव तो बीजेपीन गेलो. तें हाजेर येवया, ताजेरूय तुका हाडटा हांव. तुका एखादी आतां याद आसत नासत, तूं जेन्ना काँग्रेस सोडून MGPक, म्हळ्यार तेय तशेंच तुगेले सारके. पयले दीस मडगांव तूं हांगा राहुल गांधी बरोबर भोंवला, आनी दुसरे दिसा बीजेपीक MGPक जॉयन जाला. तेन्ना हांवें एक लेख बरयलो, तुका याद आसा काय ना खबर ना. ताजें हेडिंग धरलें, बाबू समजे इशारे म्हणून. आनी कशें तातूंत भितर एक तुका तातूंत एक तुका वर्णन केल्लें, म्हणजे सगळे मडगांवकारांक खबर आहा, म्हाकाय खबर आहा, तुका कसलेंच व्यसन ना एक राजकारण सोडून. पूण तरी आसतना हांवें तातूंत व्यसन केल्लें की सामकें हें मता पळय आमचें इस्पिकान खेळटात पळय, ते सामके हड्ड्याचे दवरून आपल्याक केन्ना हे लास्ट मोमेंटार शो करता पळय, तशें तुजी हें म्हणून. सो हे हातूंत भितर तुगेलो शो तसो ब्लायंड नासता, ते सगळे कॅल्क्युलेशन्स करूनच तूं दिमाग कडेन ते पूण दाखयन कोणाक तूं अशेंच दवरता तें, पूण ते करता सगळे
सगळे कोण पानं कशें पडल्यात ते सगळें पळोवनूच तुका तें सगळें गणीत आसता. म्हाका एक सांग, तूं हे आतां चेंज म्हळ्यार तुगेलो जर सारको हे पळय, पयलीं आशिल्लो तूं काँग्रेसींतल्यान बीजेपी गेलो, बीजेपी सोडली परत काँग्रेसीक गेलो, काँग्रेस सोडली परत एमजेपीक गेलो, एमजेपी सोडलो परत बीजेपीक गेलो. हे सगळी हे कित्याक लागून म्हाका जाय आसलेलें खंयच्या हालतीचेर गव्हर्मेंट जाल्लें. गव्हर्मेंट जाय आनी गव्हर्मेंटान हांव आसपाक जाय. ओके. म्हाका काम करपाची उमेद आसा. हांव जेन्ना काँग्रेसीन आसतना जेन्ना एमजीन वचपाचो आसलेलो, काँग्रेसीन हांव 100% येता. प्रताप सिंग राणे बिणे थंय आयिल्लो म्हाज्या मिटिंगे बाबू 100%. हांव पण म्हाका डावट जालो की गव्हर्मेंट जातलें काय ना, वारे चेंज जाता, वारे चेंज जाता काय. कारण हांव येतलो हें म्हाका खबर आहा, पण काँग्रेस गव्हर्मेंट करता काय ना हें म्हाका खबर ना. म्हणून एक डावट्स आयलो. हांवें म्हणलें ना, एमजीन गेल्यार बरें आनी एमजींतल्यान गव्हर्मेंट जातलें, बीजेपी ना काँग्रेस धरून, कळ्ळें काय. म्हणून हांवें ढवळीकराक संपर्क सादलो. ढवळीकराक म्हटलें हांव एमजीन येता. ढवळीकर खूश, म्हणजे एमजीचे कोण येवूच शकना न्ही, कळ्ळें काय. आनी काँग्रेस तर हांव सारको 100% येता म्हणून अख्खे लोक म्हणटात. पयलीं दीस तुका मडगांव घेवन भोंवल्या, लोक घेवन भोंवतात म्हाका सारकें म्हणून. तर एमजीन हांव गेल्या परत ढवळीकराक हांवें सांगलें की एमजीन हांव येता, पण म्हाका मंत्री पद मेळपाक जाय. तूं मंत्री जाल्यार म्हाका मंत्री दिवपाक जाय तुवें. जाल्यार हांव येता. ताणें पयलीं म्हाका कांय दिवना उत्तर. मागीर बरोबर हांगा राहुल गांधी येयला ते दीस म्हाका ताणें फोन केलो, बाबू आमी तुका मंत्री पद दितात, आपूण दिल्या परत तूं मंत्री, तूं यो. ते दिसच हांवें काँग्रेस सोडलें आनी एमजीन गेलो. त्याच राती एमजीन गेलो समज, कळ्ळें काय. आनी त्या प्रमाणे ताणें सांगले त्या प्रमाणे म्हाका मंत्री पदय मेळ्ळें. कारण मंत्री पदाचेर म्हाका तो मतदारसंघ जो मागासलेलो मतदारसंघ, जो स्वतंत्र गोवा जावन सुद्दां तें स्वतंत्र जावना. पेडणेन लोक हाल काडटाले. लोकांनी मागीर म्हाका साथ दिली, म्हाजें काम पळोवन म्हाजे बरोबर लोक रावले. बाबू तूं खंय गेल्यार आमी तुजे बरोबर आहा म्हणून. हें म्हाका कॉन्फिडन्स आसलेलें. बेश्टो 3 फावटी कोणी हें करूं शकना, बंड करूं शकना. 3-4 फावटी लोक बंड करूं शकना. हेजे वयता तुका. बाबू तुका जर अशें जाय आसलें, एक फावटी तुका पेडणेकरान उडयलाय बी. उडयला जो पळय पण आल्लेकर, जो राजेन आल्लेकर रावलो तेन्ना मनोहर पर्रीकर स्वता थंय भोंवपाक लागलो. आनी लोक बाबूक 3 फावटी दिला. आतां कोण नवो येता तो पळया तरी कितें आहा तें करता. एक धोरण आसता लोकांचें. एक वर्सान मागीर लोक रोखडे चेंज जाले. लोक मानना बाबूच बाबूचें काम आनी तेजें काम खूब डिफरन्स आहा म्हणून. तो राजेन आल्लेकराक उडयलो तेंच्यानी तितल्याच मतांनी, 8,500 मतांनीच उडयलो. मनोहर पर्रीकर घरान वचून रावतालो, कळ्ळें काय. पण ताका उडयलो. हें लोकांचें म्हाजे कडेन प्रेम आनी लोकांची म्हाजे फुड्यान तेंचे फुड्यान जें हांवें दवरलें तें काम. हांवें हजारांनी नोकऱ्यो थंय दिल्यो फुकट. व्हडले व्हडले पोस्ट दिले. इंजिनियर, तुगेले सेक्रेटरी, ग्रामसेवक, LDC, पुलीस, कलेक्टर, असली नोकऱ्यो पूण फ्री. कारण आमचो लोक जो आहा तो बारीक समाजांतलो लोक आहा तो शिकून वयर सरला आनी पयशे घातले. लोकांक शिक्षण मेळनासलें थंय, ट्रान्सपोर्ट ना म्हणून इतली हालत जाताली. आनी त्या हेजेर ते मतदारसंघ मुखार आज कोण कोण काय उलयता काय अर्थ ना. तुगेले दारगळ वचप म्हळ्यार आमकां दिसलें बेळगांव वचपा पडटा काय तसलें दिसतालें. दिसतालें बरोबर. हांवें तो वॉटर प्लॅन हाडलो पळय, तुजो वॉटर प्लांट तो तुजो चांदेल हाडलो. म्हाका अख्ख्या पेडणे तालुक्यान उदक जावपाक जाय आसलेलो म्हणून हांवें आनीक हाडला. हें दिलां, काम चालू आहा पण तें आजून काम कंप्लीट करून तो घेयना. तेजे बद्दल म्हाका चड उलोवपाचें ना आमदारा बद्दल. पण ही कामां लोकां पर्यंत जितल्यो फॅसिलिटी आहा त्यो हांवें पावोवपाचो प्रयत्न केला. हांवें तिळारी प्रोजेक्ट हाडले, ब्रीज व्हडले व्हडले बांदले थंय, कनेक्टींग रोड जे अख्ख्या मतदारसंघातले टचिंग रोड आसले सगळे केले. एक म्हाका खबर आहा, एक फकत ते आमचे एक खाडींतल्यान हे वचपा आशिल्लो आनी फकत ते भराव घाल्या पासून रस्तो जातालो तो जाल्लो नाशिल्लो आनी ताका लागून लोकांक 8 किलोमिटर तो कनेक्टींग रोड. म्हणजे अशी कामां लोक तुका सांगता तशें न्ही, बोट दाखयता ती कामां. लोक आमकां सांगपाक भिताले म्हाका कामां ते 100% जातलें म्हणून. काम म्हणटा हांव सोडलो आनी म्हाका तें रक्त नासलेलें न्ही कामाचें. बाबू तुका वजनूय आतां तूं फाटल्या आतां 5 वर्सां हाका लागून ना थंय, म्हणजे 3 वर्सां ना. वजनूय तुगे ते जाणटेले जे बाजारां येता पळय, आमगेल्या बिरेस्तारा बाजारां येता पळय, ते वजनूय याद करतात. बिरेस्ताराक बाबू आमकां जाय आशिल्लो, कित्याक लागून ते ना एक आपुलकी.
तो लोक म्हाज्या कडेन येता म्हण दुसऱ्या कडेन वचपी न्ही. तो एक म्हाका आपलो फॅमिली मॅन मानता, सारको फॅमिलींतलो. म्हाका अजूनही म्हणटात आनी म्हाज्या कडेन सडे तोडून उलोवपी, हे बाबा हें कर बट तांकां उमेदीचे दवरतालो जाणट्यांक, सारको काम करून दितालो. म्हणजे फाल्यां आनीक काम सांगपाक जाय तेंच्यानी येवन म्हाका, कळ्ळें तुका. त्या दृश्टिकोनान दवरता आनी ते म्हाका सारको आपलो असो समजताले. आनी तेंचें तें स्वप्न आहा पळय तें हांव केन्नाच काबार जावपाक दिनासलो. तांकां स्वप्नानूच दवरप, कारण काय तुवें आमी हांगा साश्टीक हें करताले पळय ते आयताराक एक हातां तेकोवप तसलें बी कितें हें केलें? अच्छा अच्छा, तें कांय ना, तें बारीक, तें तुजें व्हडलें कांय ना. पण तेजेर पळय हांव पयलें इलेक्शन रावला पळय, स्टाडा इलेक्शन 60,000 रुपया भितर. म्हाजे कडेन पयसोच नसलो जालो. हांव म्हणटो तुगेलो सगळ्यांची कामां करून मुखार सरलो मनीस, पयशाची आशा म्हणटा आमी करूं ना. आनी थंय जो हांवें आपुलकी मेळयल्या ती कामां वयल्यान. म्हाज्या कडेन धारगळ मतदारसंघान आजून कोणें सांगचें येवन म्हाजे कडेन कोणें पयशे मागले काय म्हणून, कोणेंच सांगचें केन्नाच मागचो ना. म्हाज्या कडेन पयशे मागपाची हिम्मतच जावची ना तेज्या कडेन, कारण तेजे हांवें कामां केले. ते काम दोळ्या मुखार दीस पडटा, म्हणून ते म्हाका सपोर्ट करता. बाबा तूं जर इतलो थंय पॉप्युलर आशिल्लो, सगळें आशिल्लें, जाल्यार फाटल्या इलेक्शनाक तुका थंय टिकेट दिनासतना तुका मडगांव कित्याक लागून धाडलो? पळय म्हाजें 4 फावटी हांव निवडून आयलो, 4 फावटी ना. थंय ते ताचे पयलीं म्हणटा एक कितें सर्वे काडिल्लो, सर्वेक दिसतालें तूं पेडण्या पडटा, तांगेलें एक असो एक म्हाजें इंडिव्हिज्युअलच मतां आहात थंय. आनी जो पार्टी म्हाका मत दिता ताणें थोडी मतां घालपाक जाय, तो घातल्यार इतली परिस्थिती आसा तुका थंय कित्याक दिलो ना, मडगांव कित्याक? ना ना, पण जालें कितें मेन म्हणटा की 4 फावटी हांव थंय आमदार जालो. आनी 4 फावटी जाल्या उपरांत आतां कितली फावटी म्हूण हांवें बंड करपाचें काय म्हणून. आतां बीजेपीचो म्हाजेर एक बीजेपीन दिलना कित्याक काय म्हण तुका बंड मागीर दिलना जातकीर बंड न्ही तें दिलना कित्याक? बीजेपीक जो कॅन्डिडेट दाखयलो पळय तेंच्यांनी, आनी ताणें एक पिक्चर तयार केलें की तो कॅन्डिडेट येतलो म्हणून, पण म्हाजो सपोर्ट जाल्या शिवाय येवचो ना. कोण आल्लेकार? पण म्हाजो सपोर्ट मेळ्ळ्या शिवाय येवचो ना. तेन्ना ऑलरेडी एमजीचो कॅन्डिडेट म्हणून तयार जाल्लो. पण हांव 100% येतालो, हांव रावल्लो आला. पण पार्टीन म्हाका रिक्वेस्ट केलो की बाबू म्हणपाक तूं हे फाटी राव नाका, तूं मडगांव राव. ना पण ते म्हणटात की एक कितें हे आयिल्लो की तो आमचो सर्वे केल्लो तातूंत भितर तूं थंय पडटा. एखादी हो सर्वे सारको आशिल्लो ते सर्वेचेर कांय ना, ते सर्वेचे म्हणटा बोगस सर्वे सारको. हांव 100% येतालो, रावल्लो आला, पण म्हाका रावनाका म्हटलो हेंच्यांनी. आनी हांवें ठरयलेलें कितें लास्ट म्हाजें की हांव आतां बीजेपी सोडचो ना. थंय डिक्लेरेशन केल्लें, कारण कितली फाटी म्हणून बंड करपाचें. आनी बीजेपीन म्हटलें म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टरूय केला, तेंचे हांव कित्याक मानूं रावया. पण म्हाका तेंच्यांनी मडगांव दवरपा, हांवें तांकां म्हणलें हांव मडगांव रावना, मडगांव म्हाजें सीट न्ही. तर बाबू म्हणपाक थंय कॅन्डिडेट मेळना आमकां, तूं ताका स्टॉप तरी कर दिगंबराक खंय दुसरे कडेन वचपाचो, आनी तें तुज्या कडेन 100% जातलें. आनी हांवें तें करून दाखयलें तांकां, कळ्ळें, तें दाखयलें तांकां. पण हेज्या खातीर चड करून हांवें माघार घेतली, कित्याक आनी नाका. पण आतां लोक सारके म्हाका रावतात, बाबू तूं जाय परतो. कारण हांवें थंय एअरपोर्ट हाडलो, आयुष हॉस्पिटल हाडलें, सगळे प्रोजेक्ट म्हाजे थंय. सगळीं देवळां हांवें केली, देवळां जे आहा ती हे सगळे लोकांच्या आदाराचेर. एअरपोर्ट हाडलो पण नोकरी सगळे भायल्यान केले. रायट, तेच एअरपोर्ट हाडलो कित्याक की आमच्या लोकांक नोकरी जाय म्हणून, नोकरी मेळटल्यो म्हणून. लोकांक हांवें सांगलें, लोक तयार जाल्ले सगळे की हो प्रोजेक्ट आमी हाडटात आनी तूं म्हाजे बरोबर सारके रावात म्हणून, कारण ही फाल्यां फळां जाल्यार आमकां मेळपाक जाय. आनी लोकांनी तें डिसिजन घेतलेलें रावपाचें. पण हें बीजेपीन केलें न्ही. मागीर तेजे भितर एअरपोर्ट आमी केलो. एअरपोर्ट हाडलो कित्याक ह्या आमच्या भुरग्यांक पयलें प्रिफरन्स मेळपाक जाय नोकरीक म्हणून. हांवें सगळें मांडलेलें भितर की पयलें प्रिफरन्स आमकां पेडणेकारांक मेळपाक जाय. एग्रीड जाल्लें. पण म्हाका हे फाटी संदी मेळूं ना तेंचे खातीर उलोवपाक. टॅक्सीवाले आमचे सारके रस्त्यार पडले. टॅक्स्यो, अरे तो स्टँड आमकां मेळपाक जाय न्ही, पेडणेकारांक पयलीं मेळपाक जाय न्ही. पेडणेकारान जमनी दिली, पेडणेकारान सगळें त्याग केलो, सगळें कितें पेडणेकारान. नाल आज येदो व्हडलो एअरपोर्ट जातालो. म्हाका याद की तुळसकर वाडी म्हणटा तेणें
जो बायपास रोड तेंच्यानी जो मदीं आतां रोड केला तो फ्लायओव्हर ब्रिज त्याच्या खातीर जमनी दिवपाक तयार नासलेले लोक बाबू तूं रस्त्यार यो म्हणटाले म्हाका पण हांव तेंचें आयकुना कित्याक सांगलें एअरपोर्ट जाय लोकांक नोकरी जाय लोकांक पोट जाय एकच प्रश्न म्हाज्या फुड्यान येतालो डेव्हलपमेंट न्ही डेव्हलपमेंट जालो म्हाजो ओके म्हाका सीप येतालो एम्प्लॉयमेंटाक ते म्हाका परत परत म्हणटाले बाबा एम्प्लॉयमेंटा खातीर कितें कर आनी ते एअरपोर्ट आनी तेज्या खातीर तेंचे आयकनासतना एअरपोर्टाक हांवें सपोर्ट केलो नाल्यार एअरपोर्ट हो केन्नाच जाय नासलेलो धनगर जे लोक आसलेले पळय ते वचपाक तयार ना मनोहर पर्रीकरान म्हाका रिक्वेस्ट केलो बाबू कसोय करून तांकां सांग समजून तांकां रिहॅबिलिटेशन दिल्लें घरां बांदून दिली आनी तांकां रिहॅबिलिट केलें आनी फूल जागा कितली ती 1 करोडांनी जागा ती आज खंयच्या मतदारसंघात कोण दिवूं शकता रे 1 करोडांनी जागा बाबू कसो उगी रावलो काय लोक म्हणटात पण हांवें लोकां खातीर हो त्याग केल्लो पण लोकांचो घात जालो जे लोकांक मेळपाक जाय ते मेळूना घात तुमच्याच पक्षान केला असाल ना हांव आनी ते कितें उलयतलो हांव ते पक्षान ते आमदारान आवाज उठपाक जाय आसलो एसेंब्लीन तो कित्याक उठूना आतां हांव आमदार आसले हांव सोडटालो आतां हांव भायर आहा म्हणून म्हाज्यान कांय करपाक जायना थंय कारण आमदाराच्या विरोध वयता म्हणटाले आनी कितें करता म्हणटाले पण ह्या आमदारान उलोवपाक जाय आसलें न्ही हांव हर एक गोश्ट आमची मतदारसंघाची हांव विधानसभेन सारको झाडून काडटालो आमी सगळ्या भितर आमी सक्सेस जाले हांवें जे पोर्टफोलियो घेतल्या पंचायत दर स्पोर्ट्स दर टुरिजम दर हर एक खात्या भितर हांवें कितें ना कितें करून दाखयलेलें आहा आनी ते लोकां भितर आहा तसोच मतदारसंघान तसो A to Z कामां हांवें केल्ली आहा पण लोकांनी म्हाका साथ दिली म्हणून हांव लोकांचे हेचे सपोर्टाचेर हांवें ते बंड केले 2-2, 3-3 फाटी नाल्यार हांव खंय डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जावंक शकतालो म्हाजे रक्तान आहात पेडणेकार जे पेडणेकारांनी म्हाका नांव दिलां पळय म्हाजे कामाचें फळ दिलां तें कोणें पार्टीन दिवना ते पेडणेकारान दिलां म्हणून हांव तांकां मानता आनी तेंच्या खातीर हांव कितेंय करपाक शकता बाबू तुका इंटरव्यू सुरू केल्लो तेन्नाच एक प्रश्न केल्लो हांवें सद्याक बाणावलेक चर्चिल आपूण रावपाक सोदता म्हणटा चर्चिल म्हणटा चर्चिल म्हणटा जायसर तो तागे हे वचचे ना तें सगळें चड तूं पेडण्याक तूं रावपाक सोदता म्हणटा त्या वटच्यान मांद्र्याक पार्सेकार रावपाक म्हणटा कितें वारें चेंज जाला काय तुका कितें जालां हांव तेजे भितर हांव म्हाज्या कामाच्या वयल्यान रावता म्हाजें एकच धोरण हांवें तेन्ना सुद्दां तुका आज सांगता मनोहर पर्रीकर जेन्ना हांव बीजेपीन आसलो बीजेपीन तेका आसलो तेन्ना तेका हांवें कितें म्हटलेलें की 1 वर्सा भितर तूं गव्हर्मेंट कर हांव तुजे बरोबर आहा तूं गव्हर्मेंट करना हांव परतो आहा तसो काँग्रेसीन वयतलो ओके आनी 1 वर्सान हांवें सोडलें म्हाका तेन्ना मनोहर पर्रीकर दिगंबर बी शिफ्ट जालें तेन्ना हय तेन्ना मनोहर आनी हेंच्यांनी हे सायडीन म्हाका ते आपयताले हांवें म्हणटा मागीर बाबूश मोन्सेरातान सीट आपलें खाली करून म्हाका मंत्रीपद केलें मंत्री जालो नाल्यार हांव वचनासलो हांव रावतालो हांवें खंयच्याच गव्हर्मेंटाचो केन्ना धोको करूना पण म्हाका जाय पावर जाय तें काम करपाक थंय हांवें बंड केला थंय सोडपाक ना लोकां खातीर हांव मतदारसंघाचो पार्टीचो 1 वर्सा भितर हे सरकार कर जाल्यार आपूण रावता मागीर ताजें हें कितें आशिल्लें जावं ना कितें जालें तेणें म्हाका सांगलें तुका पार्टीचो अध्यक्ष करता म्हणून कोणें मनोहर पर्रीकरान हांवें म्हटलें अख्खें गोंयभर भोंवपाक म्हाका नाका हांव म्हाजो मतदारसंघ आनी जे खातें तूं म्हाका दिता तेजेर न्याय म्हाका एक याद आहा टुरिजम हांव मंत्री जालो तेन्ना इंटरव्यूक जेव्हा तो कोण आहा तो प्रुडंटाचो ताणें क्वेश्चन केलो प्रमोदाचार ताणें क्वेश्चन केलो एका कोणाक ढवळीकाराक बाबूचे इतलें शिक्षण आसतना तेका टुरिजम कसो केलो काय म्हणून म्हणजे आमी बारीक लोक आमी केदेंय काम केलेलें आमकां नांव मेळपाक खूब कठीण बाकी कोणें केलेलें तेजें अख्खें गोंयभर नांव गाजता पण हांवें कितें केलें समज न्ही आज हांवें केलां तें मतदारसंघ म्हाका कित्याक सोडना काम केलां म्हणून नाल्यार कोण लागीं धरता रे खंयचो मतदारसंघ लागीं धरता पण ती कामाची पावती म्हाका केन्ना मिडियांतल्यान मेळूना ह्या कोणें सांगूना तेणें सांगलें ताका कितें ढवळीकारा सांगलें तेणें तितलें शिक्षण ना ताका तुमी टुरिजम मंत्री कसो केलो तेणें ताका सांगलें तो बरो बिजनसमॅन म्हणून तो जाणा की 1000 घातल्यार 2000 कशें येवपा जाय हें ताका उत्तर तेणें दिलें म्हणून हांवें प्रमोदाक तेन्ना सांगलें फोन करून तूं समज इतलो हुशार आहा टुरिजमा भितर जाल्यार तूं म्हाका सांग टुरिजमान हांवें कितें करपाचें तें करना हांव सोडटा पण जें जाता तें कशें जाता तें सांगपा जाय हा म्हणून आनी तें हांव करूं शकना समज हांव सोडटा हें म्हाज्या रक्तान आहा हें चॅलेंज हांवें ताका दिली
म्हाका टुरिजमा भितर गेल्या उपरांत पयलेंच म्हाका विचारलें की कांय लोकांनी की टुरिजमा भितर पयलें बीच लायन जी आहा पळय ते टॉयलेटी कर. इतलीं वर्सां टॉयलेटी जावं ना. हांवें वर्ल्ड क्लास टॉयलेटी केल्यो सगळी कडेन. टुरिजम 1,25,00,000 हाडले. हे म्हजी हिम्मत. रात दीस काम केला. बरी बरी देवळां केली टुरिजमा भितरल्यान. ती आज लोकां मुखार आहा. आनी टुरिजमान बाबा 20 कोटी घातल्यार 50 कोटी कशें येवपा जाय तेंय दाखोवन दिलें. आनी आज तें केल्लें आहा. टुरिजम आनी फुडें व्हरपाक आज बिचीस म्हणटा ते हांवें चॅलेंज दिल्ली. थंय कचरो आसा गार्बेज आशीत म्हाका खाली तुमी अर्दो दीस दियात ते क्लियर करपाक पण फोटो धाडात. बाबू आतां तुवें पयर एक हें केलें की आपूण पेडण्या रावता. पेडण्या रावपाचो आसा हें तेन्ना सद्याचो आमदार आसा तो प्रवीण आर्लेकर तो म्हणटा एकल्याक एकदां कोणाक घरा कडेन धाडलो ताणें कित्याक चिंतपाक जाय दिसाचें स्वप्न पळयता म्हणून असता ताजो हें आशिल्लो. सो हाजेर तुका कितें हें करपाक हेजेर हांव कोणाची हिम्मत आहा तेणें रावचें. कोणें ना तेका कोण ना म्हणटा तेणें रावचें पण तेणें दुसऱ्याक कित्याक रावचें न्हू म्हणटा. एजीचो प्रश्न येयना हाका. ना 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 तो म्हणटा एकदां तुका लोकांनी नाकारलो. ना तेणें खंय नाकारलो लोकांनी खंय नाकारलो म्हाका. हांव रावूंकूच ना न्ही रे पेडणे. ओके हां पेडणे हांव रावूंकूच ना. नाकारपाचो प्रश्नच येयना. नाकारलो केन्ना आर्लेकर राजन आर्लेकर आसतना परत लोकांनी हाडलो न्ही 8,500 मतांनी. लोक म्हाका विचारता तुका तूं गेलो कित्याक सोडून. थंय आनीक हें करतात की बाबू म्हणटा मडगांवचो तो आर्लेकर म्हणटा थंयचोच लोकल. दुसरो आनीक आसता राजन कोरगांवकर म्हणटा तोय थंयचोच. म्हणजे आमचें आसतना पेडणे हांगचो मडगांवचे लोक कित्याक असो आनीक तांचो हें आसता. अरे म्हाका एक सांग 35 वर्सां तो मतदारसंघ एक भुयारान दवरले भशेन जे हाल काडले लोकांनी उदकाचे लायटीचे रस्त्याचे एज्युकेशन काबार केलें तेजे वयल्यान लोकांनी म्हाजें काम पळयलें. म्हाका बेश्टोच 3 फावटी निवडून हाडूना. थंयच्या स्थानीक जो रावल्लो म्हाज्या बरोबर रावल्लो थंयचो स्थानीक मनोहर दारगळकर म्हणून तेका लोकांनी डिफीट करून म्हाका दिल्ली संदी पयली कितें करता पळोवया म्हणून. ते हांवें दाखयलें. बेश्टोच लोकांनी मत दिवना. लोक भरपूर हुशार थंय. लोकांनी पार्ट्यो सोडल्यो. काँग्रेस बीजेपी हे ते बाबू सांगती पार्टी. तुवेंच आतां उदक सांगता अशें की तुवें सांगिल्लें की आतां आपूण बीजेपी ही आपली लास्ट पार्टी. एक दुसरें तुवें आनीक तुजी इंटरव्यू आज सकाळीं पळयतालो तुजी म्हऱ्याक उलयता की मातशी तयारी करून येवपाक जाय न्ही. तुका ते पयलीं सगळे इंटरव्यू हांव पळयतालो. सो तातूंत भितर एक हें आशिल्लें की आपले प्रमोद सावंतान म्हाका डेप्युटी सीएम केलो. तुका डेप्युटी सीएम केलो ताका लागून प्रमोद सावंताचो आपूण घात करचो ना असं तुवें तातूंक म्हणलां. आनी आतां म्हणटा तूं पेडणे आपूण उबो रावतलो. पेडणे ऑलरेडी बीजेपीचो हो आसा आमदार आसा. सो कसो रावतलो तूं. न्ही आतां हांव चड करून पार्टीचेर ना. पार्टीन समज म्हाजें काम पळयलां आनी पार्टीक दिसता म्हाका दिवपाचें ओके पयलें प्रिफरन्स पार्टीक नाल्यार हांव रावतलोच. हांवें ठरयलां हे फाटी कारण लोकांक हे फाटीचें कारण परत बंडखोरी जालो ना. मागीर तूं म्हणटा तांगे लास्ट पक्ष मागीर आपूण बरोबर घात करचो ना. पण तेणें काम करपाक जाय आसलें न्ही. हांव म्हणटा कितें आर्लेकरान काम करूं ना पार्टीन कितें केलें. एअरपोर्टाचेर लोकांचे कितें हाल जाले. टॅक्सीवाल्यांचे कितें हाल जाले. आज हें बाबू आसतना बाबू पळोवंक शकता. हें आमी आंदोलन करून मुखार सरल्यात. आमी आंदोलन करून लोकांक न्याय दिला. आमी ग्रासरूटचे लोक. आमी रस्त्या वयल्यान असेंब्ली भितर पावल्ले आहात. खंयचेंय एक काम तूं सांग मरे खंयचेंय एक काम बाबून घट धरलें करनासतना रावला हें म्हाज्या दोळ्या मुखार दिसता. सो बीजेपीन तुका जर टिकेट दिवना ना तेन्ना हांव ठरयतलो कितें आहा तें. पण हांवें आजून हांव सांगूंक शकना बीजेपी दिवपा ना आनी काय म्हण. आमी आपूण बीजेपी आहात. आनी तुका दिवपाक शकता. आनी प्रमोद सावंत बरें काम करता हेजे बद्दल वायट हें कांय ना तेजें कळ्ळें तुका. तें तेणें ठरोवपाचें. पण हांव रावतलोच हे फावटी. आतां तूं रावतलो म्हणटा तूं खंयचे बीजेपीचे कोणें सांगलां बी तुका आमी दितात किंवा अशें. म्हाका पार्टीची गरज आहा. पूण सांगलां सांग तुका पार्टीची गरज आहा म्हाका. हांव 4 इलेक्शन केलें. हांव सांगती पार्टी. लोकांनी तें डिसिजन दिलें न्ही म्हाका. कित्या खातीर दिलें बेश्टें हें पडलें बेकार पडलें म्हणलो. तूं सांगती पार्टी आली पण आनी खंयची पार्टी आसा काय इंडिपेंडंट बी रावपाक तें हांव ठरयतलो मागीर. सो तुवें तुवें सांगता तशें
केन्ना मारीत खंयचो एको मारीत सांगपाक म्हणून ओके हें आहा म्हाजें. पण आमी काम केलां. हांव देवा कडेन इतलेंच मागता पळय, म्हाका पंचायत खातें मेळ्ळें, पंचायत खात्यान हांवें काम केलें, टुरिजम मेळ्ळें, टुरिजमा भितर काम केलें, स्पोर्ट्स मेळ्ळो म्हाका, स्पोर्ट्सान काम केलें, नॅशनल गेम जावपाचे रे. लेटय जालें पण मातशें. नॅशनल गेम म्हणटे शक्ती तुगेले हर एक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करपी मनीस मनोहर पर्रीकरा धरून बेश्टेच जायनात ते सीएम आसलो म्हण जायना, तेजे फाटल्यान लागपाक जाय. डेडलायन फुडें पावली हे आमचे कोवीड बीड आयले न्ही म्हणून फुडें पावले न्ही, नाल्यार हांव करून घेतालो. हांव आसतना हांव खंय सोडटालो. स्पोर्ट्स पॉलिसी गोंयान कोण करूं शकतालो, कित्याक करूं ना इतलीं वर्सां. बाबू आसगांवकर गेल्या परत कित्याक जालें. स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन आसतात ते मार्क्स दिवपाचे. मार्क्स आनी भुरगे तूं जाणा कांय शाळेंनी 0% रिजल्ट लागताले. आज स्पोर्ट्सान एज्युकेशन लोक मुखार आहात. कोणी केलो? बाबू आसगांवकारान. पण म्हाजी एक नांव तरी काडटात हे तुजी मिडिया धरनाला आनी कोण खंत आहा तुका ताजी? खंत आसता, लागता न्ही मना. कारण हांवें हेजे खातीर त्याग केला, हांवें केला काम केला म्हणून. म्हाका केन्ना लागता की बारीक लोकांचे कित्याक विचार करनात काय म्हणून. आमकां तकले ना, आमी हुशार न्ही, आमी सांबाळूं शकना. खंयचें खातें हांवें सोडलां तें काम करनासतना. अरे पंचायत खातें म्हणटे हांकां गव्हर्मेंट सॅलरी लावपी हांव. स्पोर्ट्सा भितर जे डेली वेजीस तांकां परमनंट करपी हांव. टुरिजमाचे सगळे वर्ल्ड क्लास तुजे हें टॉयलेट करपी हांव. जे एक करपाक मेहनत लागतात, बेश्टें जायना. कळ्ळें तुका? हें लोकांनी म्हाका साथ दिली. हर एक गोश्टी भितर हांव मुखार सरलोलो. पण म्हाका दूख दिसता एकच, हेंच तुका सांगलें की हांवें काम केलें तेजो कोणूच वाह करना म्हणून. पण म्हाज्या मतदारसंघान म्हाका सोडूं ना. ओके मतदारसंघान म्हाजी याद दवरली म्हणून म्हाका 4 फावटी निवडून हाडलो, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर पर्यंत पावयलो. ते लोक पेडणेकार, तांचे खातीर हांव कितेंय करपी. आनी हें पळयत तें हांव तेंचे बोळ्या मुखार एअरपोर्ट आनी टॅक्सी आनी हें तें मनाक फील जाता. हांव आजून आहा, बाबू आसगांवकर आजून आहा, सोडपा ना हांव एंड पर्यंत, कारण तेंच्यानी म्हाका मुखार येयलो. सो हे आशिल्ले बाबू आसगांवकर. बाबू आसगांवकर म्हणटे पयलीं सांगलें तशें सामको कार्यकर्तो ते डेप्युटी सीएम. बाबूचो प्रवास हांवें डायरेक्टली पळयला, म्हणजे सामको असो बरोबर, म्हणजे तुजे बरोबर भोवून पळयला. ताका लागून हांव सांगपाक शकता की बाबू म्हणटा ताका जमीन खबर आसा पयलीं म्हणटे. जमीन खबर आसा, आनी एकदां जमीन जेन्ना तुका खबर आसता तेन्ना तूं उडी घेवपाक तुका जेन्ना तुजी बेज खबर आसा तेन्ना उडी घेवपाक इजी जाता. सो एक म्हणटा ते बाबू आतां एक कितले 3 वर्सां रेस्ट घेतलो. सो आतां फुडले 2 वर्सां बाबू एक्शनाक आसतले. बाबू ह्या इंटरव्यूवांतल्यान दाखोवन दिला, बाकीच्या कडेन जेन्ना तो भाशण करता किंवा उलोवप करता तेन्नाय ताणें हें आपलें दाखयल्या. सो बाबू आतां फुडें कितें जातलें 2 वर्सांनी तें आतांच कांय आमच्यान सांगपाक जायना. तरी आसतना तुजो एक सामको बरो मागपी, हाका लागून म्हणटा तुका फुडलें जें कितें आसा तें बेस्ट ऑफ लक. तुकाय देव बरें करूं, तूं हांगा आयलो आनी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक देवी.